विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। स्वच्छता ही सेवा ह्या उपक्रमा अंतर्गत वागळे इश्कोलान स्वच्छता मोहीम आयोजित केल्ली। ह्या निमतान इश्कोलाच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या मोहिमेक उत्स्फूर्तपणान वांटो घेतिल्लो। आरडी एक्सपो खातीर वेलिंग प्रियोडच्यान महेंद्र गांवकार। ह्या उपक्रमाक नितळ गोंय नितळ गांव हे आमी प्रत्येक पंचायत जी आसा ती एक बऱ्यापैकी पंचायतीशी फुडें हाडपाक तुमी सगळे आमकां सहकार्य करताले, सपोर्ट करताले। आमकां हे स्वच्छता ही सेवाची अंतर्गत आमी आज ही जागृती फेरी काडल्या। हे फेरयेक आमकां वागळे हायस्कूलचे स्कूल लाभलेलें आसा, शिक्षा सदन आसा, त्याच बरोबर स्वास्तिक विद्यालय प्रियोळ हे तिनूय स्कुलां आज आमकां भुरगीं आमचे येयल्ले आसा। हांव हे तिनूय स्कुलांच्या जे हेडमास्टर आसा जावं ते टिचर आसा जावं तेंचे कलिग्स आसा तेंचे सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा। तेणी हे फेरयेक आमकां सहकार्य सपोर्ट दिले बद्दल हांव पंचायतीचे वतीन तेंचे आभार मानता। घर स्वच्छ होणं फार गरज आहे आणि म्हणून तुम्ही मुलांनी एक काम करा की आपलं घर स्वच्छ कसं राहील याचा जर विचार केला तर हळूहळू स्वच्छ भारत व्हायला वेळ लागणार नाही। आणि म्हणून मुलांकडे फार मोठी जबाबदारी आहे की त्यांनी आपलं घर स्वच्छ राखावं अशी इच्छा प्रदर्शित करून स्वच्छ भारताकडे वाटचाल करावी। ह्यांच्यानी आज घडून हाडलेल्या ह्या स्वच्छता मोहिमेक आज आमच्या मदीं आसा ते वेलिंग प्रियोळ पंचायतीचे सरपंच लक्ष्मीकांत खेडेकार, माझे वांगडी सगळे पंच सदस्य, तशेंच सदांच हांगा सहकार्य करपी आमचे खानविलकर गुरुजी आनी ह्या तिनूय स्कुलाचे विद्यार्थी। हे घेणार